प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 25वर वोड 1 ते 13 पर्यंत 1 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दांकवारी आपले दिवले घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो. तांकां घडलें तशें सुर्गीच्या राजांत जातलें. तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेवंक ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या शिशल्यांनी तेलूय व्हेलें. नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मदयानीर असो आवाज जालो, हो पडे नवरो, ताका येवकार दिवंक वसा. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्या दिवल्या वाती तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिव्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तितलें आसचें ना. विकतेल्यागेर वसात आनी तुमकां विकतें घेयात, हेंच अदीक बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर नवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर काजरा वसण्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें. शेकीन दुसरी आंकवाऱ्यो पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, हांव तुमकां ओळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. भाव भयणींनो, आयज आमी शिवर्तमानान 10 आंकवारीची वोपार आयकता. आनी ह्या 11वी वोडीन आनी 12वी वोडीन आमी आयकता की ज्यो 5 पिसोट आंकवारी आसल्यो त्यो म्हणटात, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण तांकां कसलो जाबाब मेवता? आयकात बरे भाशेन. ती सायबा, सायबा, आमकां दार उगड, वो तांचो आवाज केन्ना येता? निमण्या वेळार. आनी ताका आवाज कितें, ताका जाबाब कितें मेवता? हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, हें जावन आसा एक वोपार जी जेजू शिकयता 10 आंकवाराची. आनी ह्या 10 आंकवारी मदें 5 आंकवारी शाण्यो आंकवारी आसल्यो आनी 5 आंकवारी पिसाट आंकवारी आसल्यो. आनी आयज जेन्ना ही जेजू वोपार शिकयता, ही वोपार हें खरें घडलें वा ना घडलें आमी नपळय, पूण ही वोपार. आनी ही वोपारीन आमकां जेजू एक शिकवण दिता. आनी कितें शिकवण म्हणल्यार, ही जी 5 आंकवारां आसलीं, जी शाणीं आसलीं, तांचो संबंद देवाशी घट आसलो. ती जें तेल म्हणटात तें जावन आसा देवाची कृपा, देवाचो मोग, देवाचो संबंद, पवित्र आत्म्याचें जिवीत. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना ही 5 आंकवारी जी शाणीं आसलीं, देवाच्या मोगान रिगून आसलीं, देवाच्या उतरान रिगून आसलीं, देवाची कृपा, देवाचो मोग, देवाची काकूट तांकां ती आपणायल्लीं, ती सगळें देवाचें. आतां कितें घडटा? ती तयार आसात आपल्या न्हवऱ्याक मेळपाक. आनी न्हवरो कोण? न्हवरो जावन आसा जेजू. भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या शाण्या आंकवारी भाशेन जाता, आमचो संबंद देवाशी घट जाता, आमी कृपेन जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, आमी आमचो संबंद देवाशी घट करता, तें उतर आमी पाळटा. आतां आमी शाणी आंकवारी जाता. आनी जेन्ना जेजू जो आमचो न्हवरो जावन आसा, तो इग्रोज मातयेचो न्हवरो, आनी आमी सगळीं जावन आसा ही आंकवार बायल. आनी जेन्ना तो येतलो, आयज फाल्यां पोरमां पूण येतलोच, तेन्ना आमी ताका येवकार दिवपाक आमी तयार आसलीं. पूण जी आंकवार बुद्धी आसलीं, पिसोट आसलीं, ती कितें करतात? जो लोक देवाशी कसलोच संबंद धरिना, मागणें करतात, वय धर्म करतात ती.
इल्लो तेरसांगा इल्लें आंगण मागणें इल्लें नोवेना इल्लें उपास खिचोन पूण तांचो संबंद देवाशी ना. म्हणजे ती फकत धर्म करतात पूण ते क्रिस्ती जिवीत जियेनात. म्हणजे एक सकाळी उठली आपले मागणें केले ताज्या उपरांत आपलें जिवीत जियेलें. असलीं म्हणटात पिसाट आंकवारां. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, खरें आमी म्हणटा भावार्थी, आमचें जिवीत जावन आसा आख्खे दिसभर क्रिस्ती जिवीत. फकत सकाळी मागणें केलें म्हणून आमी मिसाक गेले म्हणून आमी तीर्थ केला म्हणून आमी आमचें नांव क्रिस्तांव नांव म्हणून आहा म्हणून आमी बातीस घेतला म्हणून आमी क्रिस्तांव जायना. आनी हेंच आमी आमी फटयता आमकां. कित्याक आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जायना. केन्ना आमी जेन्ना देवाचें उतर पाळिना दुसपट्ट्या जिवितान आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमच्या चिंतनांनी. आनी कितें घडटा, आमी तयार नात आनी एक दीस आमचो वो जेजू येवपाचो आसा आनी आमची तयारी ना म्हणून आमी कितें करतले, आमी दुसऱ्यांक म्हणटले म्हजे पासत मागणें कर, म्हज्या पासत मागणें कर, म्हजे पासत म्हाका त्रास आहा, म्हाका हांव खूब सोंसता, म्हजे कडेन पुरडू ना, म्हजे कडेन म्हजी सावूत वायट जाल्या, म्हाका टेन्शन जालां, म्हाका डिप्रेशन जालां, म्हाका हें जालां तें जालां. कित्याक जालां? कित्याक म्हजो संबंद देवाशी घडना. म्हजो संबंद फकत म्हज्या पोटाचेर, म्हज्या जिविताचेर, म्हज्या फामिलीचेर, पूण म्हजी चोत्राय जेजूचेर ना. भाव भयणीनो, आयज जी ओपार आमी आयकता एकदम कोडी ओपार ती, आनी आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी फकत आयकता की ह्या 10 अंकवारीची ओपार आमकां जी सजमणी मेळटा वर्साच्या वर्सा ती 5 अंकवारी बऱ्यो आसल्यो, 5 अंकवारी वायट आसल्यो, न्हवरो येयलो आनी तांकां वेली काजराच्या. पूण आमकां कितें शिकवण मेळ्ळी? ही जी ओपार जेजून 2000 वर्सां पयलीं दिली, आयज आमकां ही खंय जिवी जाता आमच्या जिवितान जेन्ना आमी खरेंच ह्या 5 शाण्या अंकवारा भाशेन आमचें जिवीत जियेता. आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावता, तें उतर नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा. आतां जेजूक आयज येवंक जाय जाल्यार फाल्यां येवंक जाय, परवां येवंक जाय, केन्ना येवंक जाय जाल्यार आमी ताका येवकार दिवपाक तयार आहा. तेंच आमचें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. आमचें क्रिस्ती जिवीत फकत आमी रिटायर जातकूच, आमी म्हातारे जातकूच, आतां कांय काम करना म्हणून आमची भुरगीं व्हडलीं जालीं, आतां आमी रिटायर जालीं म्हणून आतां मातशें तेर्स घेवन थोडें मागणें केलें, हें आमचें जिवीत जाता. पूण त्या वेळार भाव भयणीनो, आमकां सोयी ना, आमचो संबंद ना, आनी त्या वेळार आमी तें जें आमकां मेळटा आमकां कसलेंच फायदो जायना. देखून भाव भयणीनो, आयज ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. खंयचोय जावं आमी, ल्हान आसूं व्हड जावं, म्हातारी जावं, आमी ल्हान भुरग्या भाशेन जावं, कसलीं जावं, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवाच्या फुडें आयज येवया. आमी आमच्या पातकांचें भोगसणें देवाक मागुया आनी खरेंच जेजूक आमचो समीधोनी मानून ताजें उतर पाळून आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज आमचो थाराव घेवया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.